सध्या ते लायटीची बिलाचे ते टॅरिफ वाडयला पळय ताचेर तुमचें कितें मत आसा? पळयात, ज्या वेळाचेर JRC कमिशन हांगा गोंयांत आयिल्लें त्या वेळार आमी क्लियर कट आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षान आमकां आदेश दिल्लो की तुमी थंय वचात आनी JRC मुखार तुमी तथ्य मांडात आनी इन रायटींग ऑब्जेक्शन घालात. त्या वेळाचेर हांव स्वता गेल्लो. आमचे उत्तर गोंयचे जनरल सेक्रेटरी बाब संतोष सावंत आमी सगळे मिनिस्टर प्रकारांतल्या हॉलांत जेन्ना JRC कमिशन आयिल्लें हांचे मुखार आमी सारकें हें दवरिल्लें की कशे तरेन सरकाराची रिकवरी पेंडींग आसा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडल्यान तशेंच प्रायवेट एंटिटीजा कडल्यान हे रिकवरी करनासतना सरकार हें वाडोवंक सोदता कितें टॅरीफ आनी माथ्यार थोपूंक सोदता म्हणून हें आमी JRC कमिशना मुखार तेन्ना सारके एविडन्स दाखोवन दिल्ले. पूण आतां तांच्यांनी डिसिजन घेतलाच आनी सरकारान तें आतां इम्प्लिमेंट करपाचें थारायलां. हातूंत एक स्पश्ट जाता की जे सरकार BJPचो सरकार जो GST बचत उत्सव जो मनयता सगळ्यांच्या आमदारांचे तूं WhatsApp पळय जाल्यार सगळे GST बचत उत्सव करतात. आतां तांच्यांनी फाल्यांच्यान 20 दरवाडीचो उत्सव करचो. भाजपान खरो म्हणल्यार 20 दरवाडीचो उत्सव करपाक जाय. 4% तांच्यांनी वाडयला पूण ओवर अ पिरियड ऑफ 5 years 4% म्हळ्यार 20% वाडपाचें आहा लायटीची बिलां. म्हणजे लोकांनी वचप खंय? तुमी एका वाटेन रिकवरी करनात. रिकवरी कितल्योश्यो पेंडींग आहात फ्रॉम गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स इटसेल्फ. सो ते थंय दवरून हे इश्यूज डायवर्ट करपाक GST बचत उत्सव करतात. आमी मागतात तांच्यांनी 20 दरवाडीचो उत्सव करचो. कारण हे तुमी 20 दरवाड जे वाडयला 20 दरवाड जे केल्या हातूंत सामान्य नागरिकांक सामान्य लोकांक बारीक अंत्योदय तत्वाच्या लोकांच्या बोल्सांत कातर पडटा ही. कारण 4% म्हणल्यार तो फिगर ल्हान दिसत पूण 4% इंटू 5 वर्सां ती ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years म्हणजे 20% वाडपाचें आहा. 20% म्हणजे खंय पावले? ऑलरेडी म्हारगायेन तुमी काबार केलो लोकांक. सो आतां लायटीची तुमी वाडयता ते वटेंतल्यान तुजो रिकवरी ना. सो एडमिशन इज गॉन फॉर अ टॉस. सो सरकारांनी ताबडतोब होल्डार घालचे. कारण इलेक्शन 1 वर्साचेर आहा. नाजाल्यार तुमकां तुमी जे GST उत्सव जे करपाक लागल्या पळय दुसरो तुमचो उत्सव गोंयचे लोक आनी मतदार ह्या 2027 निश्चितच करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.